नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी म्हणिल्लें की मोदीची सभा आसा आनीक हांगा मोठ्या प्रमाणाचे लोक येवपाचे आसात अशें आमी काल आमच्या ह्या चर्चेक सांगिल्लें. आनीक आज त्या आमचे अपेक्षे परसय चड लोक आयले अशें म्हणल्यार तातूंत कांय अतिराय जावची ना. म्हजे कोतान एक 30 ते 40 हजार लोक थंय आशिल्ले आनीक दनपराच्या कडाचेर इतले मोठ्या संख्येन लोक येवप हो एक म्हजे कोतान एक तर वेवस्थापन किंवा मोदीचें आकर्शण हाजे खातीर हे आसा. म्हजे कोतान लोकांचें जर पळयलें जाल्यार मोदीचें आकर्शण हेच म्हाका एक तातूंतल्यान सामकें हाणें दाखयलें की लोक सामके मोदीक पळोवपाक आयले. 100% सारकें तुगे दोनूय सारकें. हय, वेवस्थापन आनी आकर्शण. पूण चडांत चड लोक आयले हे मोदी पळोवपाक आयले. गोंयच्या विंगड वाठारांतल्यान लोक आयले. कारण थंय जर पयलें साखळेच्यान आयले, सगळे कडच्यान लोक आयले. केपें, सांगें, काणकोण आनी आमी येतनाय पळयल्या बसी रिंग रोडार सुद्दां कितल्यो बसी आशिल्ल्यो आनीक खंय एक हें आशिल्लें. अशी परिस्थिती जाली. सीएम जेन्ना भायर भोंवतालो तो म्हणपालो ही मिटींग आनी भितर बेश्टी केली, भायर रस्त्यार करपा अशें म्हणून. म्हणजे तांकां चलत येवपा पडनाशिल्लें कळ्ळें तुका. आनी इतलो लोक म्हाका जाल्यार दिसनाशिल्लो की इतलो लोक येतलो म्हणून. धरिल्लो एक 20,000 जातलो म्हणून. पूण तो हॉल म्हणजे सगळो शामियाना भरून भायर लोक रस्त्याचेर उबे जेवणाक एक हें केल्लो म्हणजे केटीसीचे सारके ऑपोजीट तातूंत सुद्दां लोक आशिल्ले, रस्त्यार लोक उबे आशिल्ले. आतां हातूंत भितर 2 पॉयंट येता म्हणटा तूं. एक मोदीचे हातूंत भितर डेफिनेटली नो डावट की मोदी आकर्शण. कारण लोकां भितर मोदी येतकीर कसो स्क्रिनीर जेन्ना दिसलो तुवें पयलो आसतलो कसो बोवाळ जालो मोदी कनेकच हें. दुसरें म्हळ्यार वेवस्थापन. मिटींग सगळ्यो पार्टी करतात पूण हातूंत भितर खंय तरी तांकां क्रेडीट दिवपाक जाय वेवस्थापनाक. जी सिस्टम तांची आसा तांणी बसयल्ली, मागीर तांचे ते यूथ बीजेपीचे युवा कार्यकर्ते आसूं, बाकीची सिनियर कार्यकर्ते आसूं, सगळे भोंवून सामके वासपूस करून तुवें एक नोट केलें आसतलें. आमी जेन्ना भितर वताले नरेंद्र सावयकर कसो भोंवतालो आनी बॉडी लँग्वेज जर पळयली हय म्हणजे इतली तांगे सामकें हें आयिल्लें की जालो तांगेलो जें मना जाय आशिल्लें तें जालें थंय. ना पूण हाजे खातीर म्हाका दिसता फाटलो 1 म्हयनो जवळपास 1 म्हयनो हे सगळे कार्यकर्ते आसात ते जरी हो सरकारी प्रोग्राम जालो तरी बीजेपीचे कार्यकर्ते इतले नेटान वावुरताले आनी ते प्रत्येक म्हाका दिसता प्रत्येक वाड्याचेर तांचो लोक बीजेपीचे लोकांक एक्टिवेट करतालो हे सभे खातीर. बरोबर. सो आयचे जे हे पायलो आज जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळयल्यार काँग्रेसी खातीर ही एक चिंतेची गजाल अशी दिसना. काँग्रेसी खातीर चिंतेची गजाल कित्याक काँग्रेसीची फाटीं मिटींग जाली हांगा ओपिनियन पोल जे आसा तुवें मागीर पळयलें कशें लोक जेन्ना तांचो लास्ट स्पिकर आशिल्लो नाच आशिल्लो आज सगळे उलयले. सगळे उलयले लास्ट मोदी आशिल्लो पूण मोदी रावन सुद्दां ते ना ह्या सभेची आनी त्या सभेची म्हणटा ही प्रोफेशनली सामकें ऑर्गनायज केली सभा सामकी प्रोफेशनली केल्ली आनी तातूंत भितर कांयच हें सोडना. जरी ती कारण मुख्यमंत्री सुद्दां म्हाका दिसता एक 5-10 मिनटां ताजे वयर उलयलें ना. थंय त्या सभेक जो कोण पयलीं उलोवपा आशिल्लो तो 20 मिनटां उलयलो. एक हें वेगळें की ही गव्हर्मेंट लेवलाची केल्या ना आनी प्रोफेशनली मॅनेज आनी सुद्दां अर्दवर मोदी उलयले जाल्यार कोण हालनाशिल्लो. हें मेन आसा. आनी लोकांक मातशें थोड्यांक वायट दिसलें की तो कमी उलयलो. कळ्ळें. पूण आज मोदीन जें उलयलो तें जर पळयलें जाल्यार ताणें सांगलां की आज ताणें इट्स पॉलिटिकल स्पिचीस परस एक सारकी एक व्यू ताणें मांडला. एक गोंयचो रोडमॅप कसो आसपाक शकता विकासाचो तो ताणें मांडला आनी तो म्हणटा ही मोदीची गॅरंटी. तो म्हणटा गोंयाक म्हणटा एज्युकेशनल आनीक पर्यटन आमचे ट्युरिजम हब इंटरनॅशनल लेवलाचे आमी करपाचे आसात. गोंय म्हणटा ते इंटरनॅशनल लेवला वेले कॉन्फरन्स ट्युरिजम गोंयाक जावचें हे खातीर आमचो हें आसतलें एम्फसीस आसतलें भर आसतली. म्हणटा की आमी इवन इको ट्युरिजमाक चालना दिवपाचें आसा. हाचें कारण कितें ग्रामीण जी हें आसा अर्थवेवस्था आसा ती वाडटली, ती आपल्या पांयाचेर उबी रावतली. आनी तो म्हणटा ताणें एकच सगळे कडेन म्हणटा आमी सगळे जे प्रोग्राम करतात ते आमी सॅच्युरिटी हाडटात. बरोबर. आनी सॅच्युरिटी इज अ सेक्युलरिजम म्हणटा सॅच्युरिटी इज अ स्टेबिलिटी. सॅच्युरिटी म्हणचेच म्हणटा तो सगळी हे जावन प्रत्येका कडेन प्रत्येक मनशा कडेन आमचे जे कार्यक्रम आसात ते पावतात ही गॅरंटी म्हणटा तो ती आमी दितात. एक पॉयंट तातूंत भितर बरो आशिल्लो. आतां कॉन्फरन्स ट्युरिजम हे तें आतां हांगा गोवा कितली फाटली 1-2-3 वर्स जाली वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून फेमस आसा आनी सगळ्यांत चड वेडिंग हांगा जातात. तातूंत भितर आमची बीच सायटींग जाता आसता चडशी. आतां तुका हांव सांगता की इको टुरिजम हांगा मोठ्या प्रमाणान करपाक जाता डेवलप जालां. थोडे कडेन थोडी फार्म आसा आमची बरी आसात, बरे लोक येतात थंय. त्या भायर आमचे कडेन अशे नॅचरल रिसोर्सीस आसात, अशे गांव आसात थंय आनी आमी वाडोवपाक शकतात.
काही कारणाक लागून म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन जावं आनी थोडे फॅसिलिटीक लागून थंय पावनात. हे टॅप करपाक जाय आमकां. आमचे कडेन बरे बरे वॉटरफॉल आसात, स्पेशली रेनी टुरिजम, इको टुरिजम. पावसा दिसांनी हांगा टुरिस्ट कमी आसतात, बट आमची इंटरनल पार्ट्सा भितर कशे येतले, खूब लोक वतात आमचे, पूण ते सुविधा आनी ते कॅश करपाक मेळना. म्हणजे इकॉनॉमिक्साक बसना. समज तूं जेवण हांगच्यान घेवन थंय गेलो जाल्यार थंयची लोकांक कांय फायदो जावपाना, वयल्यान थंय घाण जातली गार्बेज जावन, आनी अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा. सो हें सगळें कॅच करपाक लागून ताणें प्रमोट करता म्हणल्यार इको टुरिजम. हो एक बरो पॉयंट. आनी हातूंतल्यान आमचे रुरल हातूंत भितर एम्प्लॉयमेंटूय वाडटलो आनी ते स्वावलंबन म्हणजे गांव थंयचे थंय गांव आपल्याचें इन्कमूय वाडोवपाक शकतलो, गांवाक मातसो बरो डेव्हलप. आनी एक आज जी पायाभरणी केल्या ती पणजे ते रेज मागूस बसून रोपवे आसा. सो हो रोपवे आनीक जुवारी पुलाचेर येवपी तो टावर जे आसतलो तो गॅलरी आनी कितें आसतलें ते, हे 2 प्रोजेक्ट गोंयांत येतकीर गोंयच्या पर्यटनाक सामकें आमूलाग्र म्हणटा तसो बदल जावपाक आसा. तातूंतली ही सुरवात. आनी आज जी हे केल्यात कामां केल्यात ती 1330 कोटीची कामां सुरवात केल्यात. आनी तो म्हणटा आनी कशी 10,000 कोटीची कामां गोंयांत भितर जावपाची आसात. बरोबर आसा. कामां जातलीं आनीक रोप वे म्हणटा ती एक बरें एट्रॅक्शन जातलो पणजी टू हें. आतां तातूंत भितर कशें आसा, कशें मुखार सिस्टम घालतले, कारण पणजे मातशी बारीक आसा तुका रस्त्याक रोप वे तुका म्हणजे ताका सगळें प्लॅनिंग आसतलोच. बट दीस वील बुस्ट. स्पेशली जो जुवारीचेर टावर येतलो तो म्हाका दिसता सगळ्यांत चड हें जातलें एट्रॅक्शन. कित्याक असो टावर म्हाका दिसता हांगा खंय तरी ना. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता पूर्ण गोंयचें दर्शन जातलें. हो एक तुका म्हणजे एक वेगळीच संकल्पना अशी गोंयांत येतली. आनी ही टावर तुका पळोवपाचें, लोक हातूंत वतले, शुअर वतले आनी लोक येतले बी हातूंत भितर. आमी हालींच्याच तेंपाक मोदीचे 2 इव्हेंट हांगा मडगांव पळयले. एक आशिल्ले नॅशनल गेम्स आनीक आज आशिल्ली ती सभा, ती रातची आशिल्ली नॅशनल गेम्स. आनी आज तरी आसतना त्याय वेळार सगळ्याच्या तोंडाचें नांव आशिल्लें फकत मोदी मोदी मोदी. आनी आजय आमी तेंच पळयलें, सगळ्याच्या तोंडाचें नांव आशिल्लें मोदी मोदी मोदी. तेच सांगतालो तुका. आनी सुद्दां अर्दवर ताणें भाशणांच केल्लें जाल्यार लोक थंय गरमी तुका खबर आहा कितली जाताली, तुका आनी म्हाका नाका जाल्लें आसा. पूण आनी सुद्दां अर्दवर केलें जाल्यार लोक रावता आशिल्ले, लोक हालनाशिल्ले कशें. हांव तुका तें सांगता, लोकांक थोड्यांक मातशें हें जालें की बेगीन काबार केलें भाशण, एकल्यान म्हणलें पयसल्यान येवपाचें काम अशें सुद्दां जालें. सो आतां तो सरकारी प्रोग्राम आसा काय BJPचो प्रोग्राम आसा ही हाजेर डिस्कशन वेगळें जावपाक शकता. पूण आयच्या सभेंतल्यान खऱ्या अर्थान BJPन आपल्या लोकसभेची जो प्रचार आसा तो सुरू केला अशें म्हणल्यार वावगे ठरचें ना. ह्या एकाच सभेंतल्यान BJPचे कार्यकर्ते आनी जे संभाव्य उमेदवार आसात ते आयोजनाच्या निमतान प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावल्यात. तांचे ऑलरेडी जो एक पयलो रावंड आसा तो ऑलरेडी जालो असो म्हणपाचो. तांचो जालो हो एक जालो. ताचे पयलीं अयोध्येचो जो प्रचाराक लागून केल्लो आसा तोय तातूंत जालो, कळ्ळें तुका. तो प्लस पॉयंट तांकां. आतां तांचो नॅक्स्ट लेवल स्टार्ट जातलो. म्हणजे आतां ते कोणूय उमेदवार दिवं तांकां उमेदवाराचें हें पडना, फरक पडना. तांचे प्रचार म्हणटा तो सिस्टमॅटीक आनी ताणें सामको मुखार व्हेल्लो आसा. त्या भायर आतां तांगे 3rd रावंड जातलो तेन्ना खंय तरी दुसरी पार्टी फर्स्ट रावंडार येतली. आनी तुका आजय म्हणजे जे सगळे देशभराक जे सांगतात तेच ताणें आज सांगला, मोदी की गॅरंटी. एकच शब्दाचेर, एकच उतराचेर गोंयची जी वेंचणूक आसा ती एकच शब्दाचेर गोवपाची आसा. गोवपाची सामकी अशी पॉसिबिलिटी आसा, सामकी मोठी प्रमाणान. आनी दीस इज ही मिटींग जी जाली ही सामकी बुस्टर. एक्चुअली ह्या मिटिंगेचेर जर काँग्रेसीन जर करपाक जाय आशिल्लो मुद्दो करपाक जातालो, पूण ते मुद्दो ते न्हिदून आशिल्ले दिसता म्हाका पयलीं म्हणल्यार. ते काल सांजेर तांचो हे आसा की हाका आमच्या सरकारी अधिकाऱ्याक आपोवप, आमच्या स्टुडंटाक आपोवप, म्हणजे ह्या सभेक तितलो जाय तितलो प्रतिसाद मेळना म्हूण ते भिल्यात. अशे तरेन काल आमच्या पाटकारान हें काडलें. पूण आज पळोवपाक जाता तशें दिसूंक ना. वेल्यान ही सभा जातकीर म्हज्या कोतान दिसता काँग्रेस मातशी तरी भितली अशें दिसता म्हाका. आयज आनी एक सांगता तुका सुशांत, 2 मार्केटां मडगांवची बंद आशिल्ली अक्षरशः. मडगांव तुवें पळयलां आतां येताय अजून तरी मडगांव दामोदर शिगम्याक दिसता गोलाराक जशें बंद उरता तशें आज मडगांव जाल्लें सारकें अशें पळोवपाक मेळ्ळें. सो हे
आमी म्हणटाले ते कितें इवन आमकां बसून आमच्या अपेक्षेचे भायलो हो प्रतिसाद आशिल्लो आनी तसोच आज मुख्यमंत्री जेन्ना ते थंय भोंवतालो आनी ते पळयल्यार इवन मुख्यमंत्र्याच्या अपेक्षेचो भायलो प्रतिसाद आयज ह्या सभेक मेळ्ळो. आनीक सगळे जर पळयलें आनी मोदीची इवन ते लँग्वेज पळयली, मोदीचो आवाज पळयलो जाल्यार ही गर्दी पळोवन प्रधानमंत्री स्वता भारावून गेल्ले अशे तरेचें एक चित्रण दिसतालें. ह्याच हाजेर ही आमी चर्चा थांबयतात. फुडली इलेक्शन BJP खंयच्या लेवलाचेर वचून लडोवपाचें आसा हाजी आज पयली झलक दिसल्या. ह्या आतां BJPच्या ह्या वावटळीक भितर काँग्रेस उरतली काय ना हो प्रश्न आसा. आतां काँग्रेस म्हणटा आपल्या कडेन मतदार आसात, आमदार ना तरी मतदार आसात. ह्या मतदाराक काँग्रेस कितले सांबाळून दवरपाक शकतले होच प्रश्न आज ह्या सभेन फुडें हाडला. आनीक हाजेर काँग्रेस कशे तरेन ह्या मतदाराक आपलो मतदार जे आसात तांकां आडावन दवरपाक शकतले हाजेरच फुडल्या लोकसभेचे गणीत आदारिल्लें आसतलें. उत्तर गोंया फाटल्यान दक्षिण गोंय परत एकदां BJP कडेन वचपाक शकता अशे संकेत आजच्या ह्या सभेन दिल्यात. आतां हाका काँग्रेस कशी जाप दितली ते फुडल्या 1-2 म्हयन्याक पळोवचें पडटलें. तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक TV.